70 रुपया साखर किलो पडटा। हे चुकीचें धोरण आसा, कारण संजीवनी जी फॅक्टरी आसा ती शेतकारा खातीर शेतकाराचें उत्पन्न मेळपा खातीर केल्ली, ती प्रॉफिट मेकिंग खातीर करूं नासली, कमर्शियल बिजनेसा खातीर करूं नासली। ह्या शेतकरी गोंयचे शेतकरी आसात तांकां कितें तरी वर्साचें हें मेळचें, इन्कम मेळचें आनी तेंच्या खंय तरी रिहॅबिलिटेशन जावचें। आनी हांगा थोडे कामगार कामाक म्हणजे लोकल आमचे 90% हांगा लोक जे आसा ते लोकल कामगार आसात आनी ते हें करपा खातीर ही फॅक्टरी घातलेली। आज जे हांगा उलयतात की 70 रुपया किलो पडटा मॅन्युफॅक्चरींग कॉस्ट, हो हें चुकीचें आसा। कारण गेल्या सिजनाक गोविंद गावडे जो मिनिस्टर आमचो आसा तेच्या समोर हांवें क्लियर सांगलेलें, आमकां जर तुमी 2.5 कोटी रुपया दिता जाल्यार हो सिजन आमी तुमकां चलोवन दाखयता। तांच्यांनी ती फॅक्टरी बंद करपा खातीरच ही सगळी हे केल्ले आसात, कॉस्टिंग काडलेलें आसा। हे कॉस्टिंग 70 रुपया जे म्हणटा पळय, त्या 70 रुपयान वर्साक 4.5 कोटी हे केवळ इंट्रस्ट आसा लोनाचे, आनी ते कॅल्क्युलेट करून ते कॉस्ट काडटात। आमचो हांगाची रिकवरी जी आसा ती 9.5 किंवा 10 इतल्या पर्यंत येता, 9च्या वयर आसा। जेन्ना 9 पर्यंत रिकवरी आसता तेन्ना नॉर्मल सर्कमस्टन्सीस खंयचीच फॅक्टरी लॉसान वचना। ही जर फॅक्टरी लॉसान जर गेले जाल्यार हेका मेन कारण हांगातलें करप्शन, हांगातले पयशे जे आसात आनी साखरची कमी किमतीन विकप, हांगातले पयशे 6 कोटी कोणी तरी एकट्यान काडून कोणाक हेका दिले ते खूब पयशे खंय हिशोब ना। तर ह्या ह्यो गोश्टी आसात, ह्या गोश्टीक लागून हांगा इश्यू आसा, लॉस जाता। हेज्या पयलीं सुद्दां मदन मोहन आसतना सुद्दां ह्यो फॅक्टरी कंटिन्युअस नो लॉस नो प्रॉफिटान विकलेले, हे कंटिन्यू केल्ली आसा, हांगा मॅन्युफॅक्चरींग केल्लें आसा। अजूनय करपा जाता, ते म्हणटा की आमच्या कडेन बॉयलराचें परमिशन ना, बॉयलर रिपेअर करी आनी रिपेअर करून जर चीफ इन्स्पेक्टर बॉयलराक हाडीत आनी ते इन्स्पेक्शन करून एप्रूव करून घेतले जाल्यार बॉयलर सुरू जाता। फक्त ते काम करपाची गरज आसा, मेंटेनन्स एवरी टायम। खंयची शुगर इंडस्ट्री आसा, शुगर इंडस्ट्रीन एवरी टायम मेंटेनन्स करचें पडटा वर्साच्या वर्सा। आणि म्हणून हे जे कितें 70 रुपयाचो हिशोब लोकां समोर मांडटात तो चुकीचो आसा, तो बरोबर न्ही। तातूंत ते 4 कोटी वर्सा 4.5 कोटी वर्साक इंट्रस्ट जो आसा पात तो काउंट करून ते करता। आमचे डिसिजन अशें आमी ऑलरेडी कन्वे केल्लें आसा ताका की जर ताणें सांगलां की आमकां 2 म्हयन्याचें रिन्युअल दिता। 2 म्हयन्याचें रिन्युअल म्हणजे कित्याक दिता, 2 म्हयन्याचें रिन्युअल आमी एक्सेप्ट करिना। तेणी सांगलां की ह्या 2 म्हयन्या भितर आमी तुमकां खंय तरी दुसरे कडेन एडजस्ट करता। परमनंट आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट घालता, टेम्पररी तांकां आनी खंय तरी एडजस्ट करता, असो सरकाराचो विचार आसा। ते डिसिजन घेवपा खातीर आमकां 2 म्हयन्याचो टायम जाय। आमी रिन्युअलाक मान्य ना, हांगा रिन्युअलाचो प्रश्न येना। आमकां गोविंद गावडेन पयलींच क्लियर केला, जो पर्यंत तुमकां दुसरे हे फॅक्टरी आपूण 9 म्हयन्यांनी रिन्यू करता म्हणून सांगलें लास्ट टायम, आनी जो पर्यंत रिन्यू ही फॅक्टरी रिवायव करतलो आनी नवी करून ती फॅक्टरी चलयतलो 9 म्हयने फुडलो सिजन हो आमी चलयतले, अशें ताणें गेले फावटी तुमच्या समोर सगळ्यां समोर सांगलें। सोमारा पर्यंत तुमकां जर ऑर्डर तेणी सांगला की 2 म्हयने दिना जाल्यार मंगळार आसा सकाळीं आमी पावसकर मिनिस्टर जो आसा ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो आनी हांगाचो आमदार आसा ताका आमी रिक्वेस्ट केला तूंय आमच्या बरोबर आसपाक जाय आनी गोविंद गावडेच्या घरा कडेन आमी धरणां धरतले।